ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लोकल वॉर्ड मेंबर्स आनी हांगासरले ग्रामच जे आसा तेंच्यांनी म्हाका मुद्दम आयज हांगासर येवन तेंची बालवाडी आसा तेजेर एक हाडून दाखयली म्हाका बालवाडी की खंयच्या स्थितीन हांगासर बालवाडी चलता पळय ती बालवाडीक ज्यो मूलभूत सुविधा जाय आसता लायट उदक जाय आसता तांकां किचन जाय आसता ह्यो हांगासर कितेंच फॅसिलिटी ना ताका भुरग्यांक बसपाक बेंचीस ना तो कोण ती बाई शिकयता पळय तेज्याच मिस्टरान गोवान खरें जर त्यो हेज्यो पॅकेजींग सेंटरिंगाच्यो त्यो कुठले कामी हाडिल्ल्यो आसा आनी त्यो ह्या मारून त्यो बेंच केल्ले आसा आतां ह्यो सगळ्यो बालवाडी आमी भुरग्यांक शिकयता बेसीक कितें गरजो आसा पळय ही हांगासर गरज तांकां पुरोवन दिवपाचो हांव तांकां एक प्रॉमीस करता भितरल्यान पेंटींग धर तूं किचन तेंचो सेपरेट वेगळो एक किचन करपाक पार्टिशन करून तांकां वॉटर सप्लाय आनी मेन तांकां इलेक्ट्रिसिटी आयज हांगासर आतां वातावरण खूब थंड आसा पूण जेन्ना गरमेन भुरगे खूब त्रास थंयसर फेस करतात तशेंच आमचो जो सेकंड हांगासर हॉल आसा ओपन हॉल आसा तो हॉल थंय कित्याक एक्टिविटी जायना तर त्या हॉलान लायब्ररी सारकी आमी एक्टिविटीज स्टार्ट करूं येता एक न्यूजपेपर हाडून थंय जाणटे आमचे कोण सिनियर सिटीजन आसा एक तांकां एक स्टेशन करूं येता उमेद सारकी स्कीम आसा त्या उमेद स्किमाच्या अंडर थंयसर डेली तुमकां सकाळचो ब्रेकफास्ट मेळूंक शकता मागीर एकलो कोण एम्प्लॉय जावं शकता एक सिनियर सिटीजन तशेंच तांकां डेली न्यूजपेपर्स फुकट मेळटले तांकां मॅगझिन्स मेळूंक शकता अशे खुबश्यो एक्टिविटीज ह्या हांगासर स्मॉल इंडोर स्पोर्ट्स करूं येता टेबल टेनीस करूं येता जावं कॅरम हांगासर तांकां दिवं येता सो रिक्रिएशन जातलें तेंचो टायम बरो वयतलो भुरगे आसता हांगा सायडीक भुरगीं स्कुलाची भुरगीं शाळेची भुरगीं आसा तांकां कितें एक्टिविटीज हांगासर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तयार करून तसोच हांगासर जो फाटल्यान हो जो धाकटोसो हे आसा जागो आसा हांगासर स्विंग्स आसा स्लायड्स आसा पण सामक्यो रस्ट जावन पिड्यार जाल्ले आसा कोणें तेजे कडेन लक्ष दिल्लें ना इतलीं वर्सां तो आमी हो हांगासर फाटलो एरिया हांगासर ब्युटिफाय करून भुरग्यांक एक सांजचो इवनिंग टायम हांगासर स्पेंड करपाक लागून एक आउटडोर जीम कसो म्हणटा पळय इवन सिनियर सिटीजन कॅन यूज इट द चिल्ड्रन ऑल्सो कॅन यूज इट अशें करून हांगासरली सगळी वेवस्था आमी हांगासर करपाची म्हाजो प्रयत्न आसा तशेंच हांगासर एक सालिगांवान एक जो हॅपॅझर्ड स्टॉल्स चल्ले तांकां एक डेफिनेट एक आमी एक जागो दिवपाक आमचो प्रयत्न आसा हांगासर खूब प्लेंटी स्पेस आसा आनी हांगासर एका जाग्यार जर सगळे लोकेट जायत जाल्यार म्हाका दिसता सालिगांव बालवाडी हा इज व्हेरी इन बॅड सिट्युएशन आनी आमची भुरगीं खूब शिकता आतां मातसो इन्क्रीज जाले हे वर्स पयलीं 4-5 जाले आतां एक 20 भुरगीं आहा दे मायट बी फ्रॉम मायनॉरिटीज खंयचे अदर स्टेट्स पासून मात दे आर इंडियन्स त्या भुरग्यांक पासत आमी बरें टिचरीज दिवपाची बरी बेंचीस दिवपाचे फॅन थोडे चलना लायट्स थोडे चलना आनी इतले पास आतां आमी पळयता इतले MLA येवन गेले मिनिस्टरूय जावन गेले चीफ मिनिस्टर पासून जाले मात ते सालिगांव म्हणले आमची एक आदी म्हणटाले एक ही मिनी सिटी म्हणटाले पिल्यांचो पार्राचो लोक सगळो हांगा पयलो शॉपिंगाक येतालो एक टायम मागीर आतां कितें जालां सालिगांव इज बीन निग्लेक्टेड सामकें 0% नथींग इज देर कांयच ना एल्डर्सांकूय ना भुरग्यांकूय ना कोणूच ना पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड आमची महिला मंडळ आहा बट इज नॉट फंक्शनींग हांव हे महिला मंडळाक पासून आतां यात आमचे बरी यात आमी कितें करया आमचे बरें डायनॅमीक मिनिस्टर आहा आनी ताका कांय फॅसिलिटीज बा तशें कांय ना ही इज ओपन टू एवरीबडी आनी आमच्या गांवांत कितें आमी सुदारपण करया दीस इज द लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी आय फील लायक गोईंग बिकॉज आय एम इन पॉलिटिक्स फॉर लास्ट 15 years आय बीन बिकेम अ ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ Congress, so I knows about it, but nothing I could do it, nothing. आता लास्ट टायम हांवें पयलो मिनिस्टर येता ही कूड डू लॉट बट तेणेंनी कांयच करूं ना आमकां कॉन्फिडन्सानूय घेवंक ना की ते आपणाचे खुर्चेकूच पावले आतां ह्यो मिनिस्टर भायर स्वता आनी लोकांक हेल्प करूंक सोदता आपूण येता एक केन्ना कितल्यांक फोन पासून घेना जाल्यार आपूण परतो फोन करता ते या म्हणटा लोकांक सगळे आमच्या गांवच्या लागून ऑपॉर्च्युनिटी घेयात डिफरन्शिएट करिनाका लेट अस कम ऑल टुगेदर and make Saligaon bright better place. ल्हानपणांतल्यान स्वप्न पळयतालो की असलो मिनिस्टर गांवांक लाभचो तशेंच आमचे मांद्रेकार तशेंच राणे हे पंचायतीन आसा ते बरे कॉपरेटीव आसा तशेंच आमचे गांवचे जे लोक आसा ते कॉपरेटीव आसा अशेंच आजशे आनी सरा कडेन हांव मागता नेक्स्ट 5 years अशेंच तुमी रावचें हांव इतलेंच मागता आनी जे आमचे तुमी आज जे पाहणवी केल्याचें काम पळयलां तुमी तें काम तुमी करचें आमचे वयल्यान एक मागणी आमी ज्या आमी स्थळान आसा ती आमची सालिगांवची शाळा ज्या शाळेन आमची बालवाडी आसा ते बालवाडीची जी परिस्थिती पळय जाल्यार सारकी खराब परिस्थिती जाल्ली आसा म्हणून आमकां ती शाळेची बाई एप्रोच जाली
आनी त्या प्रमाणे आमी मिनिस्टराक एप्रोच जाले आनी जे बालवाडीचें काम आसा ते भितुरले नळ ना त्या भुरग्यांक जर उदक जाय जाल्यार नळ ना तांकां भायरसून उदीक हाडचें पडटा भुरग्यांक आनी जी परिस्थिती जी बाईन ताका ऑलरेडी मिनिस्टराक सांगलेली आसा मिनिस्टरान ती एग्री केल्या आपूण जे बालवाडीचें जें काम आसा तें आपूण करून दिता आनी आमचे जे साळगांवचे सगळे ग्रामस्थ आसा सगळे तेंच्यांनी ह्या कामाक सगळ्यांनी मेळोन आमी हे बालवाडीचें काम मिनिस्टरा कडेन करून घेवया तशें आमी मिनिस्टराक आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणी हांगा आमच्या उतराक मान दिवन येवन हांगा हें आमचें बालवाडीचें काम तशेंच आमचे शाळेचें सरावंडींग जें कितें काम आसा तें करून दिता म्हटलां ताका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. सध्या 300 मीटर भायर आलेल्या आनी थंयच्यान तो जो भंय आसलो मिरामार बिचाक तो भंय तेंच्यांनी पयस केल्लो आसा. तर आतां दॅट जर टोल सुद्दां घटलो जाल्यार दॅट बोट नीड्स टू बी रिपेर्ड आनी ते रिपेर करून म्हाका दिसता दे आर प्लॅनिंग टू टेक इट टू रत्नागिरीच्यान मागीर फुडें इट इज गोईंग आउट ऑफ द दॅट इज वॉट इज ब्रॉट टू माय नोटीस दॅट इट इज बींग टोड अवे. 300 मीटर सध्या ती बोट थंयच्यान भायर गेल्ली आसा. सालिगांवान खुबशे आमचे प्लेयर्स आसा जेंच्यांनी गोवा रिप्रेझेंट केला इंडिया लेवल खेळ्ळेले आसा इंडिया ब्लू खेळ्ळेले आसा आनी आजुनूय सालिगांवचेच आमचे डेम्पो खेळटा. वी हॅव कोचेस हू आर फ्रॉम सालिगांव जे भुरग्यांक ट्रेन करता पूण सालिगांवान आज एक बरो ग्रावंड ना. म्हाजो प्रयत्न आसा की सालिगांवान एक बरो ग्रावंड करून दिवचो. हांव पंचायती कडेन ते स्टेक होल्डर्स कोण फिल्ड ओनर्स आसा तशेंच कुमदेदात आनी जे क्लब्स आसा सालिगांवचे हे सगळे एवरीबडी आनी सालिगांवचे जे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स आसा वी हॅव फॉर्म्ड अ टीम आनी सगळे मेळोन एक सालिगांवाक एक बरो ग्रावंड दिवचो इज ऑन द प्रायोरिटी टू एनकरेज स्पोर्ट्स तशेंच बाकीच्यो एक्टिविटीज ज्यो जावपाक जाय सालिगांवान ते सगळे एक्टिविटीज आमी वाव दितले.